त्यांना आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर दिगंबर कामत सरान पयलीं सांगिल्लें की ताजेर एक फूल फ्लॅश प्रपोजल घालात म्हणून आनी तें आमी करून घेवया म्हणून थ्रू खंयची तरी एजन्सी. आनी तेन्ना मागीर एका मिटिंगेन विजय सरदेसाय हांगचे आमदार आसात लोकल ताणेंय सांगलें की आपणें खंय तरी एक प्रपोजल पुश केला तेन्ना तोय हें करचो म्हणून. पूण बरें कितें तें करपाक जाय दिसता म्हाका. आनी दोनूय आमदार म्हाका दिसता ते एकाच गोश्टीचेर ठाम आसा की बरो प्रोजेक्ट परत एकदां जावपा जाय म्हणून. आनी दोगूय जाण तेन्ना एकठांय आसा तेन्ना कांय प्रॉब्लेम आसपाक आमचे कडेन आसा. जातले मी टेम्पररी सध्या हेची कडेन कितें करतलो 100% म्हाका 8 दिसां फाटल्यान पसून दिगंबर सरान म्हज्या फाटल्यान लागून आमी जेन्ना पणजे आशिल्ले आमी GSIDC वचून तो प्रपोजल तांचो आसा तो फॉलोअप करपाचो प्रयत्न. कितलीशीच एरिया जी आहा ती सध्या बंद आसा, ती घाण जाल्ली आसा. त्याचेर कितें नवें गरवप ना कितें आसा की सगळ्यांनी थंय पयशे भरतात आनी खाली दवरिल्ले आसा. थोडी थंय नाच पूण ते आमी पयशे भरतात, थोड्यांनी पयशे भरुना. तांची रिकवरी नोटीसीस बी आमी धाडिल्ल्यो आसा. आज आम्ही रिटेल फिश मार्केटाकडे आहात. दिस इज द मेन मार्केट ऑफ सालसेत तालुका. सगळ्यान व्हडलें रिटेल फिश मार्केट म्हणटा हें सावथ गोवाचें. आनी सांगपा म्हाका लज दिसता जेन्ना विजय सरदेसाय मिनिस्टर आशिल्लो तेन्ना ताणें दुबाय मॉडलाची म्हण हें सारकें नुस्त्या बाजार सामकें शायनींग केलें. आनी मजा अशी जाली की नुस्त्या बाजार हें नुस्त्या मार्केट शायनींग उरली ना, पूण जी पळय नुस्त्याची रेट गोंयची आशिल्ली ती दुबायची जाली आनी लोकांक सामके त्रास जाले. आज हे मार्केटाची वेवस्था जर पळयता हातूंत भितर सरपा दिसना. दिसा 10 ते 20 जण हांगा लोक पडटात, कोणाक पडून वचूना. हांवें मेंबर सेक्रेटरीक सांगलें, चीफ ऑफिसराक सांगलें आनी हेल्थ ऑफिसराक सांगलें आनी कलेक्टराक सांगलें. हे चौगूय जाण न्हिदल्यात. हांव सरकाराक सांगता हेजे पळय 4 जाणांची नांवां घेतल्या आनी हांवें हांगा चौगांयकय डिसमीस कर, दवरनाका कामाक, हे कोता येवपानी. दे आर अनफीट टू बिकम गव्हर्मेंट सर्वंट. व्हडले व्हडले पोस्टाचेर बसल्यात आनी फकत बोल्स भरतात. तुमी येवन पळया मरे आमी कंप्लेन करता ती बाबा कितें जालां म्हणून तें. आतां पळय हें सगळें हेल्थ हॅजर्ड. आज तुमी जाणात डेंगू कॉमेस जाल्या. दीस इज द इन्विटेशन ऑफ डेंगू. दीस द इन्विटेशन ऑफ डेंगू म्हणटकच कोणी पळोवप हें. हेल्थ ऑफिसराक पडून वचूना, चीफ ऑफिसराक पडून वचूना, मेंबर सेक्रेटरी SPD ताका पडून वचूना, कलेक्टर जो पळय आहा ताका पडून वचूना. कलेक्टर फकत लोकां मरे नोटीस धाडटा, हायकोर्टाची ऑर्डर घालून आनी सेटींग करता. एक्शन कांय घेना. ही परिस्थिती जाल्ली आहा. पूण हांगा सांगपा म्हणजे BJP सरकारा भितर कुड्ड दोळटा आनी सुणी खाता, विचारतलो कोण ना. ही परिस्थिती जाल्ली आहा. हें पयलीं अशें नाशिल्लें. तेन्ना हांव सरकाराक आनी हे सगळे एजन्सीक सांगता तुमी एक दीस येवन हांगा पळयात. दुसरी गोश्ट हांगा दोन आमदार आहात. एक फातोड्डेचो आमदार आहा आनी दुसरो मडगांवचो आमदार आहा. दोगांयकय पडून वचूना. दोगूय हांगा येना पळोवपाक. दोगूय पळोवपाक येना. आतां ते इलेक्शना कडेन भोंवपा येतले. म्हणटकच हे लोकांनी कितले तेंप तेकून सोंसपाचें. हो जो पळय इतलो जो पळय इन्वेस्टमेंट केला तो पयसो जो पळय हा टॅक्स पेयर्स मनी. हांगा त्रास जाता ते टॅक्स पेयर जे पळय ओनर कोण आहा तांकां त्रास जातात. हांकां कांय त्रास जायना. हे सुसेगाद गाडयांनी भोंवता एअर कंडिशनाच्या. तेन्ना हांव हेल्थ ऑफिसराक स्पेशल रिक्वेस्ट करता तूं यो आनी पळय हांगा डेंगू जी पळय जातली काय जावची ना ती पळय आनी ताजेर कितें करपा जाय तें पळय. तशेंच चीफ ऑफिसराकय सांगता येवन हाजी इन्स्पेक्शन कर आनी कितें करपाचें आहा तें कर. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.